जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। जय 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 जय। आयज 135 बर्थ एनिवर्सरी आसा डॉक्टर भीमराव आंबेडकराचो। आयच्या दिसा हो दीस इक्वलिटी डे म्हणून मानता आख्खे इंडियेक आनी आख्खे जगाक। पूण आयज आमी पळयलेलें आसा की जे फंडमेंटल रायट्स पळय जे B.R. आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन पळय दिल्लें, संविधान पळय आमकां दिल्लें, ते आयज वायलेट जालेले आसा। आर्टिकल 21 रायट टू लायफ एंड लिबर्टी आयज आमी पळयलेलें आसा की आरोसी, कांसावली, वेलसांव, पाली, इजोर्सी, सांकवाळ ह्या वाठारांनी डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट येता इन द नेम ऑफ डबल ट्रॅकिंग आनी ह्या एरियांनी लोकांचे घर मोडटा, लोकांची एक्सेस ब्लॉक जालेले आसा। आयज लोकांक आपणाच्या घरान रावपाक सुसेग ना। तशेंच करून MDRच्या नांवाचेर 25 मिटराचो रोड येवपाचो आसा। केलोसी, कोर्ताली, कांसावली, सांकवाळ, जुवारीनगर अशें करून 25 मिटराचो हायवे येवपाचो आसा। आतां ह्या हितूनी हजाराचे लोकांचे धंदे घरां काबार जातले। अशेंच करून आमी पळयलेलें आसा की आमचे दोंगर, आमची न्हंय, आमचे तालाब तेय आयज विकलेले आसा। कोण कोणाची बाट विकता। आयज लॉ अँड ऑर्डर पळय आसा तो कॉलॅप्स जालोलो आसा। आनी जे भीमराव आंबेडकरान, जे डॉक्टर आंबेडकरान जो पयलो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, जो आर्किटेक्ट आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशनाचे, तेच फंडमेंटल जे पळय आसा कायदे जे आसा तेच आयज वायलेट जाल्ले आसा। लोक कोर्तालीचे सफर जाता आनी आयज आख्खे गोंयाक आनी स्पेशली कोर्तालीच्या लोकांक जे आर्टिकल 51 जो रायट दिता लोकांक उलोवपाक, झाडां पेडां न्हंय राखपाक, ते आयज लोकांनी पाडपा जाय। खंय खंय थिंगा रॉंग जाता, कितें कितें वायट जाता, मागता आमच्या कोर्तालीच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक उलोवचें, कित्याक फंडमेंटल ड्युटीजूय आसा आमकां। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय B.R. आंबेडकर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जे लॉ ऑर्डर कॉलॅप्स जालेले आसा आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जे लोकांक आयज त्रास जाता, आयज तुमी भाटां विकून कन्वर्ट करीत आहा, पूण लोकांक आयज उदक ना पिवपाक। आयज सांकवाळ उदक ना पिवपाक, जुवारीनगर लोकांक उदक ना पिवपाक, वेलसांव लोकांक ना पिवपाक। आयज बांय पळय हा कंटेमिनेटेड जालो आसा, पिड्यार जालेले आसा बांयां, उदक खुंयचें हाडटलें। सो खंय ना खंय सरकारान पयलें बेजीक कम्युनिटी जे आसा ते पयलें सारकें घालपाक जाय, तेन्ना डेव्हलपमेंटाचे जे डेव्हलपमेंट आसा तेन्ना उलोवपाक जाय। ह्या सरकाराक मागता, गोंयच्या CMाकूय मागता, कोर्ताली दखल घेवचें, कित्याक कोर्ताली हे फाटले 4 वर्सान भरपूर सफर जालेले आसा, लोक सफर जालेले आसा। सो ह्या दिसा सगळ्या लोकांक ह्या बर्थडे दिसा उनोदीत परबी। आयज आमी जुवारीनगर ह्या जाग्याचेर उबे आसा। भीमराव आंबेडकराची जयंती आयज आमी हांगासर मनयता आसतना ही आयज ताच्या कुशलकायेच्या दिसाक म्हाका सांगूंक व्हड एक दूख भोगता की ही जी आमकां तेणें आंबेडकरान जे आमकां कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां जे दिल्ले बरे रायट्स थंय सगळें करून मुखार व्हरचें पासत, पूण तुमी आयज ताचेर नदर मारून पळयलें जाल्यार आयज आमची ही डेमोक्रेसी सारकी मॉडर्न डेमोक्रेसी जालेली आसा। नाजाल्यार तुमी पळोवचें कितले गोंयान रेपी, कितल्यो मर्डरी, कितले डे बाय डे रोड एक्सिडेंट, आनी हे कावज जावन आयज मातूय ह्या सरकाराचेर हे लक्ष ना। आनी हो सरकार इतलो फेलर जालोलो आसा, लॉ आनी ऑर्डर तर पळोवंक गेल्यार सारकीच कॉलॅप्स जालेली आसा। तेच परी हांव दुसऱ्या भागान सांगता, ही कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली 4 वर्सां जावन गेली, इतली बॅकफुटर आसा की हांगासर लोकांक जाय ते कांयच डेव्हलपमेंट ना, पूण लोकांक जे नाका ते डेव्हलपमेंट हांगासर उबें आसा। देखून हांव ह्या बिल्लाच्या सगळ्या लोकांक आयज आमच्या आंबेडकराच्या जयंती दिसाक उलो मारता
की तुम्ही येता ते विधानसभेन सगळ्यांनी तुम्ही एकठांय रावचे, एक तुमचो एकट्याचो मजबूजो तुम्ही बरो दवरचो आणि 27 एक काँग्रेस सरकाराक तुम्ही निवडून हाडचो आणि निवडून तुम्ही दितले म्हणून आधीच तुमची आशा बाळगून हांव माझी 2 उतरां सांगली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.